नमस्कार, हांव रत्नमाला दिवकर, कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आणि म्हजी कुशीक बसल्यात शेणे गोंयबाब कथामाळ सर्तीचे आयोजना भितर जोड संयोजक मुळावती गौरांग बाळगे. तर आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स विशीं म्हायती दिवपा खातीर दवरल्या. कोंकणी भाशा मंडळाची एक उपाट प्रतिसाद अशी लाभिल्ली ही सर्त आमी पुराय गोंयभर केंद्र पातळीचेर एका दिसा दवरता आनी ह्या वर्सा ही 24वी शेणे गोंयबाब कथामाळ 2 ऑगस्टाक जातली. ही 12 तालुके धरून ज्या ज्या केंद्रांनी ज्या ज्या तालुक्यांनी उपाट प्रतिसाद आसा थंय आमी केंद्रां वाडयल्यात आनी अशी करून 18 आशिल्ली आमची केंद्रां. ती ह्या वर्सा ती येवंक जाल्या कारण आमी नवें केंद्र गेला म्हणटा ते शिरोडा हांगा एक सर्त आसतली. मागीर 10 ऑगस्टाक जिल्लो पातळी आनी त्या दीस सकाळच्या दिसाक आनी सांजची मागीर राज्य पातळीचेर ही सर्त चलतली. ह्या सर्तीच्या पयलीं आमी सगळ्या स्कुलांक उलो मारतात की तुमी ही शालेय पावड्याचेरूय ही सर्त आयोजीत करात आनी ताका लागपी प्रशस्तीपत्रां बी कोंकणी भाशा मंडळ दितात. म्हणटकीर चड आनी चड भुरग्यांनी ह्या काणयाच्या उत्सवान वांटेकार जावचे असो आमचो हावेस आसा आनी ताका प्रतिसादूय खूब लाभता. म्हणजे आमकां लिस्ट येता त्या कोतान खुबशीं भुरगीं प्रत्येक स्कुलांनी वांटेकार जाता. कथामाळेची सर्त जावचे पयलीं आमी कार्यशाळा दवरतात. कार्यशाळा शिक्षकां खातीर आसा. फाल्यां आमची 4 कडेन कार्यशाळा जातली. उत्तर गोंया भितर एक आसा दिसवाडी भितर आर्ट एंड कल्चर आनी गोवा कोंकणी अकादमी भितर. ताचे मागीर दिवचले आसतली, मडगांवां आसतली आनी काणकोणां. भुरग्यांक कथा तशी कशी तयार करप जावं कथेच्या माध्यमांतल्यान वाचनाची गोडी कशी लावची हो हेतू दवरून आनी शिक्षणा भितर ह्या कथाकथनाचो कितें भार आसा, कितें फायदो जाता हें कळोवपा खातीर, हें पटोवपा खातीर आमी कार्यशाळा शिक्षकां खातीर दवरतात. त्या भायर पालकां खातीरूय कांय कडेन आमी दवरल्यात. तशेंच एक स्टँडर्ड सगळे कडेन प्रमाण आसचें म्हण आमी परिक्षकां खातीर सुद्दां ही कार्यशाळा दवरतात. सो ह्यो चालू आसतल्यो आमगेल्यो कथामाळ सुरू जावचे पयलीं. आयोजीत जाता तेन्ना ताका पण एक मनीसबळ जाय. एका केंद्रान 9 जजीस धरून वॉलंटियर्स धरून सुमार 160 ते 200 आपावपी वॉलंटियर्स आसा तेंचे स्वखुशीन हाका हातभार लायतात. आनी हे आमचे वॉलंटियर्स आसात ते वेगवेगळ्या कलेच्या मळावेले, नाटकांतले, संगीत, रेडिओ जॉकी, प्रोफेसर असे जे कलेच्या मळार आसात ते ह्या सर्तीचें परीक्षण करतात. आनीक एक हांगा खाशेलें गौरांगान मेन्शन केलां तें आमी खासा चमकेच्या भुरग्यां खातीर सुद्दां हातूंत आस्पाव करतात आनी ताचे खातीर परिक्षकांक आमी वेगळी सुचोवणी दिता की तांचें समजा एका भुरग्याक आयकपाची कमी शक्यता आसा जावं उलोवपाची जाल्यार ताचे दुसरेच खंयच्यो बाजू घेवन ताका जज करते हें बी आमी प्रशिक्षण दिता. आनी ही संख्या आमची वाडत आसा. इतली वाडल्या की सद्या आमकां गोंया भायले वाठारांतल्यान मागणी आयले की आमकां ह्या सर्तीन आस्पाव करचो. आमकां महाराष्ट्रांतल्यान आयल्या, कर्नाटकान आयल्या. घडये मुखार हे ऑल इंडिया लेवलूय हेचें स्वरूप जावपाक शकता. सो सगळ्यां कडेन मागता की ह्या सर्तीक ताणें उमेदी घेवचें. जे पालक तुमची इवन भुरगीं सर्तत नासत जाल्यार मुद्दम ही सर्त पळोवपाक येवची. हें एक माध्यम जावन आसा जंय हांगची भुरगीं तांची कला पळोवन खुबश्या फिल्मांनी, नाटकांनी बी तांकां वाव मेळटा. सो खूब जाण प्रोड्युसर्स, फिल्म प्रोड्युसर्स, डिरेक्टर्स बी थियात्री सुद्दां हांगा येतात पळोवपाक. जांकां भुरगीं जाय, कलाकार जाय तांकां ही एक संद मेळटा फुडें वचपाक खातीर. सो तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. तुमी आतां म्हणलें न्ही कर्नाटकान आनी महाराष्ट्रांतल्यान लँग्वेज कितें? कोंकणी उलोवपी. कोंकणी लायक आतां मेंगलोर आसा, कारवार आसा, तांचे कडेन आमचो आस्पाव जावपाक शकना. सो ताजेरूय आमचे विचार जाता. आनी हालीं एक आयला की आमी तें रिकॉर्ड करून लायव्ह करचें हो एक प्रोजेक्ट आसा. सो ताचे विचार जाता. सो ते पावना जाल्यार थंयच्यान हे करून करता. हय, थंय सिलेक्ट केलें की बेस्ट हांगा धाडपाचें स्टेट लेवलाक. ओके तशें.
गटांनी जाता. एक म्हणल्यार पहिली ते चवथी, दुसरी आसा ती 5वी ते 7वी आनी तिसरी आसा ते 8वी ते 10वी. सगळ्या शाळांनी ही सर्त आदी तांच्या शाळांनी घडोवं जाता आनी ताच्या उपरांत ते बऱ्यांतले बरे ते 2 जाण आसतात प्रत्येक गटांतले ते तांणी मागीर हांगासर केंद्र पातळीचेर धाडपाक जाता. केंद्र पातळीचेर जे भागीदार जे जाता तशेंच शालेय पावंड्यार जे वांटेकार जाता तांकांय बी आमी मंडळ प्रशस्तीपत्र भेटयतात. तशेंच ही सर्त विशेष क्षमतेच्या विद्यार्थ्यांकूय उपलब्ध आसा. त्या विद्यार्थ्यांनी खंयच्याय आपल्या लागींच्या केंद्राचेर वचून ह्या सर्तींत तांणी वांटेकार जावपाक तांक शकता. ह्या सर्ती खातीर आमकां गोंय राजभाशा संचालनालय तशेंच मिलेनियम बेकर्स आनी रिफ्रेशमेंट पार्टनर म्हणून तांणी आमकां आदार केल्लो आसा. त्या खातीर माये संदर्भात कसलीय म्हायती खंयच्या शाळेक वा खंयच्या शिक्षकाक जर जाय जाल्यार तांणी सर्तीचे संयोजक उल्हास गांवकार वा हांव सहसंयोजक गौरव भंडी हांकां आमकां संपर्क केल्यार जाता. तशेंच मंडळाकूय संपर्क केल्यार जाता. कसली आनीक कितें म्हायती जर तांकां जाय जाल्यार तांणी मागीर मंडळा कडल्यान घेवं येता.